शुभ वर्तमान। जावं आमचे वा हेर संस्कृतींत काजराच्या माटव्यांत धेड्याक आपल्याच स्थान आसा. तें स्थान होरेताक परजळावचे शिवाय होरेताक सकला घालचें वा आपूण होरेताच्या की उंच म्हूण दाखोवंक न्हय. देडो देडयेचो पात्र होरेता होकलेक कुमो करूंक म्हणलें चिंतप आसा. चडावत होरेत होकलेची कास मनशांच देडो देडी जावन आसचें आमी जाणाव. स्नानीक जुआंव आनी जेजू मदलो संबंद आज सुवार्थेंत भोव सोबीत तरान होरेत देडो ही भास वापरून व्यक्त जाला. तो संबंध सुवार्थेंत स्नानीक जुआंवच्या उतराणींच सांगचो सूक्त. तो म्हणटा, जाची व्हंकल तो होरेत, पूण सरशीन आसा तो देडो होरेताचो ताळो आयकून व्हरतो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आतां म्हजो. तो वाडत वचोंक जाय आनी हांव ल्हान ल्हान जायत येवंक जाय. जुआंवन स्नान दितना जेजू विशीं साक्ष दिल्ली लोकांन पळयल्लें. पूण आतां जुआंव परी जेजूय स्नान दितना जुआंवच्या हितैशींतय असमाधान उरता. आपल्या मिसांवा विशीं स्पश्ट आसलो जुआंव मात्र आपल्या चिंतपांत होरेता जेजू संबंदी आपलें कर्यालोव्याचें वस्तूर काडून धेड्याक सजल्लो काजराचो सूट तो भायर काडटा. आज तो देडो खुश. हांवें सुरवातेरच सांगलें तशें जेजू आनी ताच्या मिसांवा उदेशी जुआंवची प्रतिक्रिया संतोशाची, ताची बोगणां संतोशाची. जेजू विशीं एक रितीचो तृप्त मनोभाव ताचो. आपणाचें मिसांव जेजूच्या मिसांवाच्या आरंभांत पोंताक पावल्ल्याची खुशी ती. जुआंवन सांगचें सूत्र मात्र हरेकल्याक लागू जावचें तसलें. तो वाडत वाडत वचोंक जाय, हांव ल्हान ल्हान जायत वचोंक जाय. वय, होरेताची इश्टां जावपाचें आपोवणें आनी रीत ती. तीच ती रीत ल्हान जावची पूण व्हड जावच्याक. तीच ती रीत जिणयेंत जेजूक परजळची, जेजूक परजळावची. शुभ वर्तमान।